स्वातंत्र्य चळवळीत महत्वाचे योगदान दिवपी डॉक्टर जेलियाओ मेनेझेस आणि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या स्मारकाकडेन सरकारान दुर्लक्ष केला। 2011 वर्सा नूतनीकरण केल्ल्या स्मारकाची सध्या दुर्दशा जाल्या। ताची सारकी देखरेख जायना म्हूण एंथोनी डिसिल्वा हांचे म्हणणे। सध्या हे स्मारक वायट स्थितींत आसा। थळाव्या आमदारान, पंचायतीन, मंत्र्यांनी हाचेर लक्ष दिवन ते सारखे करचे म्हूण मागणी चवपाक लागल्या। Perennial, this is a problem. आणि आसलनाच जायना सगळे मेमोरियल बांधले ते असेच असतात। ओन्ली ताका हार घालपाच्या टायमार येतात ते। मोस्ट ऑफ द मेमोरियल पळय आम्ही एक फावटी तेजेर एक फुल स्टडी केलेली अंडर बाब गुरुनाथ केलेकर मार्गाचो जो अध्यक्ष असलो त्याच्या बरोबर आम्ही पुण्यात 30-40 स्टॅच्यूचेर आम्ही वचून स्टडी केली। खंयचेच स्टॅच्यू जावं समारंभ केल्या त्यो कोण मेंटेन करिना। ओन्ली स्पेशल दिसाक येतात 26 जानेवारी मागीर 15 ऑगस्ट 19 डिसेंबर जाले तेज्या फाटल्यान कोण पळयना। ते भायर जायते कडेन अशे मेमोरियल्स आसा ज्यो फॉर एक्झाम्पल ते म्हणटा आमकांय पडना तांकांय पडना अशें म्हणटात। पंचायत म्हणटा आमकां न्हू, कलेक्टर म्हणटा आमकां न्हू, MLA सरपंच म्हणटा आमकां न्हू आनी हे अशेंच हे लेवलावन पडटा हँगींग आनी ही परिस्थिती जाता। पळय हांगा ही सुणी ही मेमोरियल राखतात म्हणल्यार जाता आयज। पूण आनी कोणें पळोवंक हे चिकण पळय मातशें हाका नदर मार हे पळय चिकण हिंगा भरलेले आसता कोणें करूंक हा इतले कोट्यांनी कोटी पैसे सरकार पडटा आणि गेल्या त्या दिसांनी आम्ही आयकलां GMRक कितले 500 कोटी मायज माफ केले, 200 कोटी मायज माफ केले। हे कोट्यांनी तुम्ही व्हडले व्हडले मनशांक माफ करतात आणि हिंगा एक 20,000 घालून ही साफसफाई दवरूंक जायना। सो यू पीपल मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ह्याच्या भुस्तार तुम्ही आयज MLA आणि मिनिस्टर झाल्या, ह्याच्या भुस्तार आयज तुम्ही सरपंच झाल्या। पूण ह्यो मेमोरियल ही जो आमचो बाप जुलिया मेनेझीस जावं राम मनोहर लोहिया हे गोंयची स्वतंत्र जी रातच्यान चालू जाल्ली ही आसोलनान जाल्ली अँड आय एम प्राऊड ऑफ बीइंग अ पर्सन फ्रॉम आसोलना। जाल्यार एवरी इयर सांगतात जायते फावटी रिपोर्ट आयले पूण कलेक्टर तलाठी म्हणनाका सरपंच MLA पंच कोणाक कांयच पडून वचना, सगळे एकामेकाचेर घालतात। ही सगळी डायलिबिलिटी कंडिशन जाल्या। सो आय होप सरकार हेजेर नोंदी घेतलो आणि प्रमोद बाब सावंताकूय सांगता तुम्ही जाय ते पैसे व्हडले व्हडले मनशांक माफ करतात एक थोडी बजेट दवर बाय विच दीस मेमोरियल्स कॅन बी मेंटेन्ड। देव बरें करूं। गोमतक TV खातीर भीमा पाटील।